दिनेश गावडे या होमगार्डाच्या मरणाचेर जे संशयास्पद वातावरण तयार जाला वा तयार केला म्हणया त्या संबंधान सरकारान ताबडतोब चौकशी करची, सखोल चौकशी करची या प्रकरणाची आणि एसटी समाजातल्या या भुरग्याक न्याय दिवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष करता. सरकाराचे वन खाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा की हातूंत भितर कितें तरी घातपात आसा म्हणटा त्या मरणा भितर, जाल्यार फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरी म्हणटा की ताका गव्या रेड्याच्या शिंग तोपून ताचें मरण जालें म्हणून, गव्या रेड्याच्या हल्ल्याचेर ताचें मरण जालें म्हणून. आता ह्या दोन डिपार्टमेंटाच्या झगड्यामदीं ताच्या अनुमान जे निष्कर्ष जो काढला त्या झगड्यामदीं नाहक दिनेश गावडेचो कुटुंब सद्याक अडकल्ले आसा ह्या दोनांच्या भितर. म्हाका दिसता की सरकारान निष्पक्षपणान ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाक जाय. खास करून जे गरीब लोक आसात, जे मागाशिल्ले आसात, तांचेर कसल्याच तरेचो अन्याय जावचो ना हाची दखल सरकारान घेवपाक जाय. हांव मागतां की दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक हाजी खास नोंद घेवची आणि जाता तितली बेगीन ह्या प्रकरणाक पुराय चौकशी करची. ह्या प्रकरणात की बाबा हे खरेंच हातूंत भितर कितें आसा, की त्या हल्ल्या भितर जाला काय आनी कितें तरी हातूंत भितर आसा, हेची चौकशी करून लोकां मुखार एक आपलें जें मत आसा, लोकां मुखार जो आपलो निर्णय आहा तो जाहीर करचो. हातूंत भितर खंयच्याच तरेचे राजकीय हस्तक्षेप जावचो न्ही अशी मागणी आमी करतात आणि जालो जर जायत जाल्यार आमी ते सोंसून घेवपाचे ना. जे अति गरीब आसात, जे सगळ्या साधन सुविधां पासून वंचीत आसात, अशा लोकांचेर जेन्ना कितें तरी अन्याय जाता तेन्ना सरकाराची नैतीक जबाबदारी जाता की अशा प्रकरणाक तांकां ताबडतोब न्याय दिवपाचो. आता 3-4 दीस जाले ह्या प्रकरणाक, अजून पर्यंत हातूंतल्यान कांय निष्पन्न जायना. हाचो अर्थ सरकार ह्या प्रकरणा कडेन दुर्लक्ष करता काय कितें? हांव मागतां हे सामकें गंभीर प्रकरण आसा, सरकारान हेची ताबडतोब दखल घेवची आणि दिनेश गावडे कुटुंबाक न्याय दिवचो. तुम्ही दोन डिपार्टमेंटाचे कितें निष्कर्श आहा ते पळया, तुम्ही सखोल चौकशी करची ह्या प्रकरणाची आणि सत्य कितें तें भायर काडचें आणि दिनेश गावडे कुटुंबाक न्याय दिवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष